नमस्कार, हांव मंजुनाथ कामत. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे जोयडा कुणबी जनांगाचे वासस्थान. तन्नी अत्तई प्राचीन कालाचे जन ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು मड्डी कणंग आणि परा कत्तलेंती म्हणतले तशींची अत्तई ತಂಗೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸಿ. ಆರ್ತ ಏಕ 9 ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ಜೋಯ್ಡಾ ಅಂತೂ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳ ಮೇಳ ಮುಂಜಲ್ಲೆ ತಜ್ಜು ನಿಮಿತಿ ಕೇವಲ ಕುಣು ಬೀಜವ ಜೋಯ್ಡಾ ಪರಿಸರचे ಜನಲೆ ಆಹಾರ ಜಾವನಶಿಲೆಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು तज्जे महत्व आरोग्याचे विषय पूरा जनाक कळच्या सुरजले अत्त तज्जे मौल्यवर्धनेचेही प्रयत्न करता असती. तज्जे निमती सद्याक आता त्यांनी एक ಗೆಡ್ಡೆचे पीठ करता असती. पिठा मुखांतर कसन पुरा करेत म्हणून प्रयोग करता असती. तशींची तज्जे पुढे त्यांनी एक मुडली जेव्हा केसुविನ ಗೆಡ್ಡೆचे वोडी करता असत संडिगे येयती हांव माझी संडिगे घेवन आयला. संडिगे तोळणू ताजे टेस्ट कशें आसा म्हण पळोवया. तांकां तांगेली हें ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು आहार पद्दती कसन आसा तें सगळ्यांची लोकांक कळका. तांकां ताजे मार्केटिंग वाडका आनी तशींची ताजें महत्व आमकां पुरा कळून ताजे रुची मात्र न्ही आरोग्याचे गुट्टूय आमकां पुरा कळका म्हणजे एक उद्देशान हें विडियो केला. येयती तशींची तांणी रन्ना वचून एक ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು जेव्हा मड्डी कणंग हाडची म्हणजे सुलभच काम न्ही. तांणी तांकां मस्त प्रॉब्लम दिवचे तसले डुक्कर तशींची काडुकोणां आनी करडीक आनी पुरा तांणी पळयता आसतात. येयती ताजे ಬಗ್ಗೆ तांणी उलयलेक सानू विडियो आसा तेवूय अंतू दाखयता. नमस्कार. ತಿಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತಿಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಸೂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಹಾ, ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು? ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ನಮ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು 50 ಗ್ರಾಮ್. 50 ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಂ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 150 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಂ, सामान्य तांदळा वडी पियावा वडी म्हण की आसा पळया तेल्लां तोळणू कशी रुची येता म्हण पळया. आमी सामान्य जावन पियावाचे लोसणेचे नंचण्याचे सप्तंदलाची वडी आनी पुरा कल्ला हें पळयाती जोयडाचे कुणबी जनान करचे तसले तांणी सदय कवचे तसले मड्डी कणगाचेंच तांणी एक मौल्यवर्धन केला. तांणी मुडली म्हणटा ती केसुविನ ಗೆಡ್ಡೆ. केसुविನ ಗೆಡ್ಡೆचे वोडी हें कशी तळतरी कशी दिसता दवा ताजी रुची कशी म्हण पळोवया. पळय ती तळ्ळल वोडी मस्त लायक जावन आयला. पळय हाजी रुची कशी आसा म्हण पळया. आमी खंयची खंयची इंटरनॅशनल प्रोडक्टाचे व्हड एडवर्टायजमेंट आनी पळयता ती प्रमोशन्स आनी पळयता ती जाल्यार आमगेले गांवांचे रन्ना भितर जीवन करता जाल्यार कुणबी जनांगाचे हें एक प्रोडक्ट पळया ती. लायक कुरकुरी नुरनुरी आसा. मस्त लायक आसा. कितले जागो तितले हेंचे तीकूय आसा. बारीक लायक आसा.
तुम्ही पुरा न्ही हांव तुमकां तांगेले एक कॉन्टॅक्ट नंबर दिता तुमगेल्या गांवांत तेंचे मुंबय जावन आसचें पुरो बेंगळूर जावन आसचें पुरो थंय वर्सा एक पाटी ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳ ಮೇಳ ಖರ್ಚಾಗಿ ನೈವೆ ಥಂय ತಂಗೆಲೆ या प्रोडक्ट आनी पुरा कालेक फेसबुकार निमगेले महाराष्ट्र मय्यन कसं म्हळ्यार हांगा करावळे स्टोर्स म्हणून पुरा आसा थंय जेव्हा हें लभ्य जावचें म्हण की करूं जातवा म्हणून त्या साध्यते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही उल्लवेत तांगेला आमी नंबर दिता ती निजावून ह्या प्रोडक्ट मस्त लायक आसा असल मौल्यवर्धनेक असल बुडकट्टू जनांगाचे असल एक प्रोडक्टाक आमी प्रमोशन्स दिवका आजी कसन पुरो उपयोग आणिके संशोधन जावका विंगड जनान विंगड तरहेवारी कोण पुरा प्रयोग आनी पुरा केला पळयते तांगेले सहकार हांगा पुरा जावका म्हणून सांगता अशें ते हाडूच्या की कशी म्हण मजा येता सर ते आमकां खुंडून काडचें पडटा कुंडचें पडटा एक थोडे पट्टे एक मेळटा आमकां रोखडे थोडेशे सोदचें पडटा एक रानात सोदचें पडटा सोदून हाडचें पडटा तशें मेळटा सोदल्यार बी मेळटा ते आमी काडचीच मजा सर ते खुंडचे खुंडून बीन काडचे त्या नंतर हाडचे घरा कडेन ते निवळ करचे ताका मागीर उकडचे आनी खावचे खाता आसतना खूब मजा आसा ताका भारी टेस्टी उरता सर ते खावच्याक आमी ते पिरशी म्हणटा पळय ते खूब टेस्टी खूब म्हळ्यार खूब टेस्ट सर ते खाल्ल्या नंतर तुमी ते एक फावटी खाल्ल्या नंतर तुमकां एक लायफ टायम याद उरतलें तुमी ते कशें अचानक खावचें जाल्यार आमकां रेग्युलर खाता आमकां दिसना सर आमकां मेळटा आमी खाता खूब मेळटा सर मेळटा बी सो गेल्या नंतर आनी ते खावच्या मजाच वेगळी सर तुम्ही कितली दूर पुरो वचका दिता चड पयस वयचें पडना सर एक थोडेशें आमकां लागीं मेळटा घरा भोंवतणी अशें घरा कडेन अशें लागीं इतलाक मेळटा आमकां गेल्या जाल्यार सोदूक आनी थोडेशें मेळना जाल्यार पयशे रानांत गेल्यार मोठ्या रानांत गेल्यार मेळटा प्राणी भितर आमकां सर गवेरेडे डुकर हेंचे चडशे काट उरता सर डुकर बिकर अशें ते दवरना आमकां आतां फिरशी मेळटा पळय सर आमकां ते डुकर खातात ते चड करून आमकां मेळची कमी ते डुकरां बिकरां खाल्ले जाल्यार आमकां आमी रानांत आमकां हितलात करता पळय सर आमी ते सुद्दां खावचे घेता डुकर खूब त्रास आसा डुकराचे तेंचे कडल्यान राखून घेवन आमी समा करून दवरूं जाय त्या नंतर आमकां खावंक मेळचे ते मेळटा अशें कारण आमी राखून दवरूं जाय अशें रानांत गेले जाल्यार आमकां मेळटा आतां थोडेशे डुकरां बिकरां खावन गेले उरता जाल्यार आमी सुद्दां हाडून खाता आमकां मेळटा पळयलें न्हू अशींची कितलींय विशेश आमगेले सुತ್ತमुत्तार आसा तें पुरो तुमकां दाखयता नमस्कार